सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आलेशो आंतोन बार्बोजा हे आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतान डायस हे आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया लक्ष फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जायतीं जाण बरीं नात, हॉस्पिटलान आसात, त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक. आयज सायबिणीची भेट आल्त चिकाली इजाबेल फेर्नांडीस, इग्रेजा मारिया फेर्नांडीस, माटवें दाबोली मानुएल फेर्नांडीस, आल्त दाबोली वालीसाइड अग्नेलो ब्रागांजा, आल्त दाबोली बिहाइंड NSD सारिता क्रास्तो, नाकेली साल्वादोर फेर्नांडीस, देवसा पिकेन आंतोनेता लुकास. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायेचे मजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या गोराब्याक फावो तितली देणी दिवंक आमी केरीत भाशेन हे भेटेन तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी आमच्या वडिलां पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. देवाच्या राज्याक कोण पुरतो अशें आज एका तरणाट्यान जेजूक विचार केलो तेन्ना जेजू जबाब दिता, कोणूय नांगराक हात घालता आनी फाटल्यान पळयता तो देवाच्या राज्याक पुरतो न्हय. आमी जायते फावटी देवाच्या राज्या खातीर वावर करूंक फुडें सोदता, पूण आमची गिरेस्तकाय, आमची ओडवीक, आमची पदवी आडकोड आमकां जाता. ह्या वेळार जेजू आमकां सगळ्यांक उगडास करता. देवाच्या राज्या खातीर तुमी वावरूंक करोस. उदार मनान त्याच देवाची सेवा करूंक ह्या मिसांत कोतकोत्यान कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांचो उगडास करून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत वागून सदांच सांकवार मरीत सगळ्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव कोन्न पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणी दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदांच कोनवाडायन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान उतरयकून सर्गीचें सूख आमी जोडशें कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूत चलयता सासणाच्या सासणांक. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब हे भाशेन आपल्या इश्टा कडेन उलयलो. खरेंच तुमी सांगतात तशें तें हें हांव जाणा. देवाक फुडो करून मनीस कसो जिखतलो ताचे कडेन तो विवाद करून सोदीत जाल्यार ताच्या हजारांतले एका प्रश्नाक पर्यान ताच्यान जबाब दिवंक जावचें ना. गिन्यानान सोर जाणार, पदवेन सोर बलिश्ट, ताका फुडो करून कोण उबो उरला. दोंगरांक तो तांकां हालो नासतना एके स्वातेंतले दुसरे स्वातेर व्हरता. तो रागार तेन्ना तांकां खाला आपटिता. तो प्रितूम हालयता आनी तिचे सगळे खांबे थरथरावन तिच्या जाग्यावेल्या ठिकाणान उखलून काडटा.
तो हुकूम घालीत जाल्यार सुर्या उदय नासतना रावता आनी शिको मारूंक नोकेत्रांक तो बोंद कुत्ता. ताणें एकल्यानूच अंतराळ मंडोल विस्तारली आनी सोमदिराची उंच लारां मुस्तून दवरली. सोप ऋषी आनी मृगशीर्ष, कृतिका आनी देखिणीची नोकेत्रां ताणेंच केल्यात. ताची कर्तुत्वां श्रेश्ठ व्हरती, लेखा गिन्याना व्हरती. ताची विजमिता मापा मेजपा भायली. तो म्हजे कुशीच्यान वेता तोरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता आनी म्हाका कळोच ना. तो कितें काडून व्हरत जाल्यार कोणाच्यान ताका आवडूंक जायत. वो तूं कितें कोत्ताय अशें कोण ताका म्हणत. अशें तर म्हज्यान ताका कसलो जबाब दिवंक जायत वो कसलीं उतरां ताचे मुखार उलोवन. हांव निरपराधी म्हूण समजात, पूण उलोवन म्हाका फायदो कसलो. कित्याक जाका हांव उलो मारतां तोच म्हजो नितीदार. हांवें ताका आपयला आनी ताणें जबाब दिलोय जाल्यार तो म्हज्या ताळ्याक कान दितलो म्हूण म्हाका कशी खात्री आसत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूंक दी. परतून म्हणया, म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूंक दी. दीसभर तुका उलो मारता सर्वेस्परा, तुजे मुखार हात जोडून रावता. मेल्ल्यां खातीर तूं कितें विजमितां करतलोय. मेलेल्यांच्यो सावळ्यो उठून तुजी स्तूत करतल्यो कितें. जाबाब. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूंक दी. फोंडांत तुज्या बोलेपणाची खबर कोण कोत्ता. निसणटणाच्या जाग्यार तुज्या विस्वाशीपणाची गजाल कोण करीत. काळोखांत तुजे विजमितांची ओळख आसा कोणाक. नोरकांत कोणाक आसा तुज्या प्रमाणीकपणाचो उगडास. जाबाब. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूंक दी. हांव तरी तुका उलो मारतां, सकाळचें म्हजें मागणें तुजे मुखार सोडटा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सोडलाय. कित्याक तुजें मुखामोळ म्हाका लिपयताय. जाबाब. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूंक दी. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सोगलें नुकसान, सोगलें उलशीक फकत जेजू म्हजी ग्रेसकाय. ताचे भितर रिगून रावंक काळीज म्हजें आशेवंक मागता. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, तूं वेशी थंयसर तुज्या फाटल्यान हांवूय वेतलो. जेजून जाप दिली, कोल्यांक दोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्या गोंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोखली तेंकूंक खंयसरूच जागो ना. दुसऱ्या कोण एकल्यान ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान म्हणलें, पयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रोजा दी. पूण जेजून ताका म्हणलें, मेल्ल्यांत तांणी आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावूं दी. पूण तूं वच आनी देवाचें राज पुरगूर कर. आनीक एकल्यान म्हणलें, सायबा हांव तुजे फाटल्यान येता, पूण घरां आसात तांकां म्हाका पयलीं सांगून येवं दी. ताका जेजून सांगलें, कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत
फाटल्यान वळोवन पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तेग भाशेचे तरणाटे आनी तेगूय जेजूचो पाटलाव करूंक आज सोदतात. एकलो जेन्ना जेजूचो उमेदीन पाटलाव करूंक येता, आपूण वॉलंटरिली म्हणजे आपकुशेन आपूण जेजूचो पाटलाव करूंक ताका जेजूक म्हणटा तेन्ना तूं वेशी थंयसर हांव तुजे फाटल्यान येतलो अशें आपली उमेद दाखयता तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, कोल्यांक दोली आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक गोटेर आसात, म्हणजे हांव खंय वेतलो खंय न्हिदतलो हाचो हुस्को म्हाका ना, म्हाका धास्ती ना. म्हणटच देवाच्या राजा खातीर तूं तयार आसाय जाल्यार म्हजो पाटलाव कर. तुका सुरक्षीत सांबाळटलो, तुजी सुरक्षा करतलो, घोडेक तुका बरें जेवण मेळटलें, बरे तरेन तुजो परामोस जातलो. हें चिंतून तूं येताय जाल्यार तूं आदी फुडेंच पयलोच चिंत. आनीक एकलो जेजू तरणाट्याक म्हणटा, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो काय बरो म्हणटा, पयलो वचून म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक मातयेक लावन दी. आनी जेजू म्हणटा, मेल्लीं आसात तांकां आपल्या मेलेल्यांकूच मातयेक लावन दी. म्हणजे देवाच्या राजा खातीर जीं कोण वावर करिनात ती मेलेलीं सारकी. कित्याक दिसभर संवसाराचे दास्तीन ती आपलें जिवीत सारतात. दिसभर कशे तरेन आपल्याक वस्तू मेळटल्यो, लॉच दिवन आपलीं कामां जातलीं, कशे तरेन गिरेस्तकाय पुंजायतली, कशे तरेन आमकां पदवी मेळटली, जुट्टी फावो जातली, असलीच तांची दिसभर हुस्को, दास्ती आनी चिंतना. आमचे मोदेंगुडे जायते असले आसात की दिसभर आपल्याक कशे तरेन गिरेस्तकाय पुंजावंक मेवतली, दुसऱ्यांक खाला उडोवंक मेवतलें, दुसऱ्याचें वायट करूंक मेवतलें, दुसऱ्याचो विंगास घेवंक मेवतलो. हे घडयेक आमचे मदलीं जायते जाणां आसात जीं अशेंच दिसपटी आपलो वावर धंदो ह्याच दिशेन करतात. तशीच घडये आज तांकां असल्याच उतरांनी म्हणटा, मेल्ल्यांत तांकां आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावन दी. म्हणटच जीं कोण आपल्या जिवितान स्फूर्ती घेवन देवाचें राज विस्तारूंक तयार नात तांकां सोडून दियात. आनीक एकल्याक म्हणटा तरणाटो ताचेशी येता आनी म्हणटा, सायबा हांव तुजे फाटल्यान येता, पूण पयलो घरांत आसा तांकां पयलीं सांगून हांव येता. म्हणजे बाट बेंस म्हजें आसा जाल्यार तें हांव सगल्यांक वांडटा, म्हजी गिरेस्तकाय आसा जाल्यार सगल्यांक दिता, म्हजी कितें सुरक्षा हांवें दवरलेली सांबाळून ती सगल्यांक हांव पयलो वांटून दिता आनी उपरांत तुजे फाटल्यान येता. जायते फावटी आमी तशें करता. आमी आमच्या जिवितान गिरेस्तकाय आसलेली, पयशे पुंजायलेले, आमचे सगळें दान दौलत आसलेली सगल्यांक वील बरोवन दवरता. आनी अशें केल्यार जायते फावटी फायद्याचें, कित्याक जायते फावटी करिनासतना दवरता तेन्ना उदीक झगडी जाता अशें आमी समजता. पूण म्हाका आनी तुका दिसता सगळें समाधान जातलें. मनशाची आस बाबा भयणी जायती चड, म्हणटकच आमकां जितलें दिता तितलें उदीक आमी आशाडी आनी म्हणटात की आसलेल्यांक चड आस. आनी जेजू काय बरो ताका म्हणटा, कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान ओडून पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. घडयेक तूं आनी हांव आज जेजू आमकां विचार करता, कितें काय आमकां देवाच्या राजाक फुडें वचूंक भोव करून आमी तरणाटीं आसा तांकां कितें आमकां अडचण जाता काय? म्हजी पदवी, म्हजे दुबाव, म्हजे ह्या संवसारान जियेतेले मान आनी व्हडपण, म्हजी गिरेस्तकाय, म्हज्या जिवितान म्हाका आनीक जायते दुबाव आसात. हांव वयतलो आनी देवाच्या राजा खातीर खरें वावर करतलो, हो दुबाव, म्हजी भिरांत, दुसऱ्याचें हांव चिंता काय, दुसरो म्हजे विशीं कितें चिंतलो, हांवें समज परतो आयलो जाल्यार म्हाका लॉस भोगतली अशें हांव चिंता. म्हजी गिरेस्तकाय आसा, कोण तो खातलो, हांव एकलोच पूत, एकलीच धूव, म्हजे उपरांत आनी कोण ना ही गिरेस्तकाय पडूंक. हे म्हाका विचार फाटीं दवरतात काय. आज जेजू तुका आनी म्हाका एक आव्हान दिता. देवाच्या राजा खातीर आमी जरी तर फुडें सरता जाल्यार उदार मनान फुडें सरुया. देवाच्या राजा खातीर आमी वावर करता जाल्यार सगळें सांडून बऱ्या मनान आमी हो वावर करूं. जायते फावटी भाऊ भयणीनो आमकां जुट्ट्यो मेवतात, भोव करून पवित्र सभेन वावर करूंक जुट्टी मेळटा.
कशे तरेन आमी त्यो पाळटाव तें आमकां विचार अर्देंच आमचें काळीज आनी मन तातूंत आसता करपारो आमी करता काय जायते फावटी दुसऱ्याचेर सोडटा दुसऱ्याचेर आमी पातयेवन आमी आदोन दवरता जाल्यार आमकां विचार करुया जायते फावटी कोत्ता जुटी पूण आमकां जाय दुसऱ्यांनी सांबाळलेली वस्तू रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवंक सोदिना दुसऱ्यान सगळ्यो जुट्ट्यो सांबाळूंक जाय हांव फकत नांवाचो वडील हांव फकत नांवा खातीर ह्यो सगळ्यो जुट्ट्यो म्हज्या हातीन धरूंक सोदता असलें आमचें धोरण जालें जाल्यार आज आमकां जेजू विचार कर म्हणटूच देवाच्या राज्या खातीर सगळ्या आमच्या काळजांत सगळ्या आमच्या मनांत आमी आपस्वार्थ सोडून दिवन आमी सगळ्या आमच्या उदार मनान ह्या देवाचें राज पुरगोटूंक आमी वावरूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32 C10 Gesù tuce caris magda Asha disa Ake chire Deva kushi kuris lego Mogan begom chibit solo Gesù tuce caris magda Gesù magda म्हज्या बाबूने म्हज्यांनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेक आमच्या पवित्र शुभेच्छा सर्वेस्वर मानून घेऊ कोनवाड्या देवा आमी तुका ओंपता ते जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरंतर वावती सोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारांनी सासणाचे देवा आमी तुका सूर कार्यांचो ते आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार येई तुजेंच आमकां आनीक एक देणे आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडो ना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबा तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचोली तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी
तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोनी मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया, तुझ्या कुसा आनी पुरुशिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सौम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. मानव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काज तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर बिस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां जे पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. हांव क्वायरमरी देवाची माई सांगाती चोपोती बागेन सुसे बागेन दोन सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बरोबर हात जोडून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या शे नांव पवित्र जावं, शे राज समखंय, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां अंतांनी पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवास. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवास. दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतवेर गोयमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घालून तुजे कुशे परमेंत तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो. जियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जेसू सुर्गींच्या राज्या खातीर उदारपणान आमकां उलो मारता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून
समजू आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Suke somni soše udo, Ușa divia polpis lece, Eu trag solo polu pece, Ușa divia polpis lece, Eu trag solo polu pece, Tuže pokor, magna civi, na Jesu, ani potvi. Tuže pokor, magna civi, na Jesu, ani potvi. Mitau Jesu, purna karsar, della ponti, della fine, catololo, rucacano, pigololo, curisano, catololo, rucacano, pigololo, curisano, tuce poco, magna civi, namo Jesu, ani potvi. Tuce poco, magna civi, namo Jesu, ani potvi. प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याचेच तशेंच कुडीचे सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोच जावं जशे रितीन जेजूचें मरण समोरमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गात ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आज सांजे पवित्र ओर आसतलें 7 ते 8 वाजता सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार. नोवेनाची मागणी शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची माई पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास
एक आकुतीचे माये एकाकीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे सुरे कर्मोचे हांव आयकोतां आयकता सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली वाचलेली आसऱ्या आनी बोरवांशा आनी बरवंशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जा तोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवांसो वरवांसो पाव म्हाका हांव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या येसू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगोड तुझे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्याक दुर्बळ पातक्याक जो येता जयता आनी आपल्याकूच भेटयता भेटयता तुका तुका तुजी तुजो सासनाची सासणाचो चाकोन कोशी चाकोर कसो हांव हांव आशिर्वाद आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो म्हाका देखून ताचे काकलुतीन ताची काकुतीन हो विस्वास विस्वास तुजे ताय तुजी ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता मानता म्हज्या म्हज्या सासनाच्या सासणाच्या साल्वासावाची सर्वसमाची कोटा कोटा जायते पावटी जायते पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडलो कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो उलो ना केलो ना हांव जाणो हांव जाणू तुजे मजतीन मजतीन हांव जोयत हांव जैत वतली व्हरतलो हांव जाणो हांव जाणू तूं म्हाका तूं म्हाका म्हजो तितेली मजत म्हूण दितेली म्हूण जोर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका तुका केल्यार केल्यार तुजेर पातून तुजेर पातयेवन पूण भियेता येता पातकाचे ताणणे पातकांचे तारणे तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन मागोना म्हूण जायन म्हूण आनी इबाडीत आनी म्हूण बाळीत म्हूण म्हजो आत्मो असो आत्मो हो तोर फातोर वतोता उपकार वर्तता उपकार जो मागता सो मागता तुजे ताय तुजे ताय आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या परमणे त्या परमणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळूंक अदीक करून उदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूं उलो मारून आनी म्हणूंक तुका तुका ए माये हे मागे आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी सासवत आदाराचे माये आदाराचे माये निर्मिनाका नाका हांवें सांडून म्हज्या देवा आमेन सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मरे कृपेन बुलोली सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बागीन मरे देवाची माये मा बापें खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मरे कृपेन बुलोली सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बागीन मरे देवाची माये मा बापें खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मरिये कृपेन बुलोली सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बागीन मरे देवाची माये मा बापें खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार बागिंती मारिये बागीन ती मरे आदार दी आदार दी ओ दृश्टाक सांपडलेल्या सांपडलेल्या मजत कोर मजत कर ओस्कोत काळजांच्या संचान माग पोचे मा पासून पूजे पासून जा शरातीन शरातीन देवाच्या देवाच्या मुनियाऱ्यांची मुनियाऱ्यांची विनोद कोर विनोद कर सगल्या सगल्या देवाक भेटयलेल्या भेटयलेल्या अस्तुऱ्या पासून पासत फावो कोर फावको तुजो आदार सादार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी प्रार्थुया हे सुम्याची जू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजी लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणान चला शिरो भोगूंक पावं सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेतान रासू चलयताय सासनाच्या सासनाक थोडो वेळ गिरावन पिडेवंता खातीर आमी मागुया जाणें आपले खातीर मागूंक लायलां जाणें आमचे सगळे रिक्वेस्ट धाडल्यात तांचो आमी उगडास करुया
आमचो आदार सोमयाच्या नांवार. ताणे स्वर्गांनी संवसार रचला सोमया म्हजे मागणे आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोमया आसूं तुमचे सवे. आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी नदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मोरेची ती निमारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतल्यान बगूंक पावं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जोडूण करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवट करता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आनी सासूत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू. आमेन. गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92. F15. म्हजो पटलाव कोरू तुजी कुशी जाल्या तुजो कोरी जुबा चलये म्हजे फाटल्या म्हजो पटलाव कोरू तुजी कुशी जाल्या तुजो कोरी जुबा चलये